मोगाच्या भयणांनी तशी बांद कशें सगळीं बरें फिट एंड फायन. हांव जेजू कडेन सायबीण माई कडेन मुगे सोंसऱ्या हुर्सा कडेन मुगे सोंसऱ्या हुर्सा कडेन मुगे सोंसऱ्या हुर्सा कडेन सांत आंतोनी कडेन गोंय साहेबा कडेन सदांच मागता. गोंयां आहाय ती आमगे भायल्या गांवांत आहाय ती आख्या संवसाराक आपल्या पोटा पासत कामाक गेलो हाय भयणांनी भाव तांकां सदांच जेजू सायबीण माई राखल्यार पुरो सांबाळ्यार पुरो दुयेंस पिडा नासतना तुमचे फाटाफाट जेजू सायबीण माई सदां रावल्यार म्हणून मागता. इतल्या मुजान दिवपा जाता मिलाग्रिस डे चांदोराचेर आनी कांयच दिवपा जायना तुमकां. तुमी म्हाका तूं वयर काडला फकत म्हज्यान मागोवन जाता जेजू सायबीण माई कडेन आनी मुगे संस्कार वर्सा कडेन. इश्टानो हांव तुमचे कडेन आज चड मागता आज चड मागता प्लीज हो मुगेलो व्हिडिओ शेअर करे सगळ्या पावंदी वचदी सगळ्यांक. म्हजे पासत तुमी जायत केलां. मुगेलो लास्ट किस तियात्र मुगेलो फांकारी कोण जुनाच्या म्हयन्याक भायर काडलेलो तो सिल्वर जुबली गोंयां धामाधाम करून 4-5 दिसांनी फूल तुमी तियात्र केला मुगे मोगाच्या भयण भावांनी. तशें आमकां लंडना वयले पयलीं 4 शो मागलेले 4य इन एडवान्स 15 दीस पयलीं पॅक. त्याचे उपरांत आनी 2 गायले तेवूय पॅक. त्याचे उपरांत ऑन द स्पॉटार एक गायलो तोवूय पॅक. 7 शो करून येयले आमी नांव जोडून येयले सारखे गुणगुण करून. मोगाच्या हांव तुमचे कडेन उपकार मागता हो तियात्र प्लीज येवन चोयाय कित्याक लोकांनी डिमांड केला इतले डिमांड केला. थिंगा आमगेले ऑन द स्पॉट बाय ऑझिलिया 8 वर्सांचे चेडू कॅन्डिडेट तेगेली दुती तेणे एक्टिंग कोण थिंगा मोर देन 1.5 लाखांहून वयर पयशे तेका गिफ्ट केले लोकांनी. इतली तोखणाय केली त्या चेडवाची. 8 वर्सांचे व्हडले चेडवाकूच छान बरें करता म्हज्या म्हणून जाता. तेगे मामी आनी डॅडी म्हणटाली म्हाका कॅन्डिडेट तेगेलो मोगाचो घरकार म्हणटाली म्हाका बाबा मिलाग्रिस डे चांदोर आपल्यागे दुयेन केन्ना एक्टिंग केलो ना स्टेजीचेर तेका जावपा ना. हांवें एकूच सांगलें तेका हांवें तेका सांगले घेवन उलयलो तेगे दुयेक आनी हांवें सांगलें 101% हे व्हडले चेडवाकूच्यान चड बरें करता म्हणून एक्टिंग आनी डेफिनेटली करून दाखयलें. मोगाच्या आतां लोक सगळो डिमांड करता ते चेडवाक घालून एक तियात्र दाखय म्हणून बाय ऑझिलिया. सो बाय पब्लीक डिमांडाचेर ऑझिलिया 14 तारखेर सांजेच्या 3:30 वरांचेर ह्याच म्हयन्याक नोव्हेंबराक बाय तियात्रीस रवींद्र भवन हॉलांत हो तियात्र मुगे जातलो. तिकेटी गोल्ड दिन चालू आहाय कारण बाय ऑझिलिया 8 वर्सां चेडू ते दीस एक्टिंग करता. सो मातशें प्लीज येवन चोय. मोगाच्या हो तियात्र मुगेलो तुमी फांकारीक केला. येता आसतना तुमी सगळीं ल्हान भुरग्यांक घेवन येयाय तियात्र चोवपाक डेफिनेटली नो प्रॉब्लम. पूण तुमगे भुरग्यांकूय हुशार जायनी बाय ऑझिलिया चोयन कितकून एक्टिंग करता ते भाशेन तुमल्या भुरग्यांक हुशार जायनी. म्हाका इतली गर्व दिसता. म्हाका मागणी आहाय तुमगे सगळी पब्लिका गेली कित्याक मिलाग्रिस डे चांदोर वर्सां दुसरे भाशेचो तियात्र घेवन येता. एके भाशेची स्टोरी हाडना म्हूण बरें देखावे हाडटा म्हूण. मोगाच्या आनीकूय म्हाका मागणी आहाय सदां रोजरां मागताय जे हांवें वयर काडलो चेडे चेडू आहाय हांव मुळाकूच सांगता वयर काडीत येयलो हाय. आज म्हज्यान गोरवान सांगो जाता एक डायरेक्टरा चेडू चेडू जाय तरी आनी पालकाचेर हाडलो हाय ती नाचताय तांकां आपलें पोट भरताय भायर गांव वचून चोयताय. त्याच भाशेन म्हाका जाय तुमगेलीं भुरगीं वयर सरलोली. हांव जी तासपुसान वावुरतलो न्याय भुरग्यांक कमर्सां हाडपाक सदांच कमर हाडटा वयर सरपाक आनी मुगे नांव हांव मोत्री पासून जीत दवरतलो आनी सदां म्हाका 30,000 करतले. इश्टानो तियात्र 14 तारखेर सांजेच्या 3:30 वरांचेर येयाय आनी मुगेलो तियात्र परत तुमचे ऑझिलिया लागून. आनी हांव तुमचे कडेन मागोता तुमी म्हाका वयर काडला. मुगेले जुना तियात्र स्टार्ट जाला तो गोल्डन जुबली जावपाक पावलो हातां. इतलो फास्ट 4-5 दिसांनी हो तियात्र जालो. तुमी मुगे तियात्र बोल्ला हॉल तुमी चोयन म्हाका उंचली पावंड्याचेर दवरला. आनी तीच भितर 1-2 जाण कोणूय आसतले आमगे भयण भाव आसतली तेंच्यान ती जेलसी टॉलरेट करपाक जायना. जेलसी कितें उलयतले व्हिडिओ काडटले नो प्रॉब्लम काडे म्हाका केर ना. म्हाका सकल उडयता जाल्यार जेलसी कोताय त्या मनशाच्यान उडोवपाक जावपा ना. कारण पयलो देव सायबीण माय आनी मुगे संस्कार हुरीस
आनी पब्लीक म्हणजे ती चोयताय तेंच्यान मातसो कळोवपा जाता न्हय जेलसी कोत्ताय तेंच्यान ओके हांव रोजार कोता आसतना जेलसी मुजेर करून कोण व्हिडिओ काडटाय तियात्राचेर व्हिडिओ काडटाय तेंकाय वायट मागपाना स्वता बरो जाल्यार पुरो आनी तुमी फीट एंड फायन जाल्यार पुरो दुयेंत आहाय जाल्यार पासून तुमी न्हिदोन आहाय जाल्यार पासून देवान तुमकां जेलसी कोत्तोल्या मुजेर वयर काडल्या पुरो आनी चलो ताकद दिल्या पुरो आनी एक फावट सांगता इश्टालो सगळे एकमुखा हो व्हिडिओ शेअर करूय मुगेलो जितलो सोशल उर्सान म्हजेर बेसोंक आयला म्हाका वयर काडला तितलो सोशल उरीस तुमचेर सदांच फाटाफाट आसतलो आनी बेसोंक जातलो 14 तारखेर आमी मेळया रवींद्र भवन पाय तियात्रीस हॉलां सांजेच्या 3:30 वरांचेर वस आनी तिकेट चोवपाक बाय ऑस्ट्रेलिया येता आसतना भुरग्यांक घेवन येयात प्लीज थँक्यू व्हेरी मच गॉड ब्लेस यू ऑल बाय 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 बाय